सांजुजे दे आर्यल ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी मेणवाती आणि काळो बावटो दाखोवन सरकाराचो निषेध केलो। 2024 साला सांजुजे दे आर्यल वाठारात पुतळो बसोवपाच्या विशया वयल्यान कांय जाणांचेर जाल्ली केस आजून कोर्टात चालू आशिल्ल्यान लोकांनी ग्रामसभेत सरकाराचेर तिडक उक्तायली। राज्यात चलिल्ल्या हेर बेकायदेशीर गजालींचेर सरकार आडनदर करून फकत अल्पसंख्याक लोकांकूच टार्गेट करता असो आरोप सांजुजे दे आर्यलच्या थळाव्यांनी केलो। बेकायदेशीर येरादारीक लागून अपघातांचे प्रमाण वाडला असो दावोय कांय ग्रामस्थांनी केलो। थळाव्यांचेर जाल्ल्यो केसी फाटीं घेवपाक आपले यत्न चालू आशिल्ल्याचे आमदार क्रूज सिल्वान सांगले। आयज सांजुजे दे आर्यल पंचायताची ग्रामसभा आसली। लोकांनी कॅन्डल लायट आणि ब्लॅक फ्लॅग दाखोवन सरकाराचेर निषेध केला। कित्याक आमच्या गांवच्या लोकांचेर सुमार 27 लोकांचेर इन्क्लुडींग द सरपंच, डिप्युटी सरपंच, पंच ऑफ द पंचायत, ZP सगळ्यांकूय तांचेर FIR रजिस्टर करून आयज कोर्टान केस आसा चालू आसा। ही सरकारान केल्या म्हूण हेजेर क्लियर कोट्टा। गेल्ले फावटी असेंब्लीन आमचे MLA क्रूज सिल्वान असेंब्लीन पॉयंट घायलो, ही केस रॉंगली रजिस्टर्ड केल्या लोकांच्या विरुद्ध आणि ही केस सगळी नांवां जी पळय आहाय न्हू ती मायनॉरिटीचेरूच केल्या। हेजेर कळोन येता मायनॉरिटींकूच टार्गेट केला म्हणून। आणि केस कितें 250 सुमार लोक आमच्या गांवचे भायले मेजॉरिटी रिलीजनाचे चड करून ते आमच्या गांवांत येयले आणि इल्लिगली एक स्टॅच्यू घायलो आणि तो कितें गा म्हूण पळोवपाक इल्लिगली घाता म्हणून लोक आपल्या शेतांतल्यान 2 JCB घेवन एक मंत्री येवन रस्तो कोत्ता हें आडोवपाक गेल्लो आपल्या विदावट परमिशन आपल्या शेतांत रस्तो कोत्ता म्हणून। हे आडोवपाक व पळोवपाक सरपंचाक आनी MLA वयलो म्हणून लोकांचेर केसी अनलॉफूल असेंब्ली म्हूण। जाल्यार अनलॉफूल असेंब्ली करपाक आमी आनी कोणाच्या भाटान गेल्या? आमी ST लोक, आमी आमच्याच गांवांत आसा, आमच्याच वाड्यान आहा। बट आपण फ्रॉड कोत पडे तेंच वोग रावताय म्हणून एकल्या फ्रॉड केलो आज तेंक ग्रामसभा वयर येयला। मामलादारान फ्रॉड केलो आहा आनी गरज पडली जाल्यार हांव त्या मामलादाराक एक्सपोज करपी। कित्याक मामलादारान आमच्या गांवच्यांचे केस घायलो आय हेंक थिंग बदलाचे बसून जे पण आमच्या पगार आहाताय आनी आपल्या बायल भुरग्यां बसता पण एका अर्जात दूख लागता, एका अर्जात दूख लागता। आमच खुसता तुमच्या बायल भुरग्यां बसताय आनी म्हाका वगत नाका तुमकां आनीकूय सांगो बट तो टायम येयलो म्हणटरी हांव सांगतलो मामलादार सिंधान तूं कोणाचे केस रजिस्टर करता, कलेक्टराकूय सांगता हांव बाबा केस रजिस्टर करता तर तेजे इन्वेस्टिगेशन सारकें करे। तशें पुलीस आतां सगळें करूंक मोवताय। सरकार आतां जे डबल ट्रॅकिंग कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन ऑलरेडी डिक्लेअर जाला तेजेर हांव एकूच सांगो सोदिता कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जाता आनी एक एज पर रिकॉर्डा प्रमाण मागीर जाल्यार एक बगीतलो 3.5 किलो डस्ट भायर पडा। सो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जाता थोड्या विलेजीनी नेक्स्ट सिटीज ट्रान्सपोर्टेशन जाता पडे हो आमकां कांय लागना म्हण बट हो सगळे वाऱ्याचे उबोन वयता। आयज दुसरें तें आमच्या गांवांत सांजुजे गांवांत आख्खें डिस्ट्रक्शन जालो आहा, स्क्रॅप यार्ड बोलोव आहाय एक्शन घेना। कलेक्टर मामलादार आहाय ते आमचे केस घालूंक बरे आहाय बट आपण फ्रॉड कोत पडे तेंच वोग रावताय म्हणून एकल्या फ्रॉड केलो आज तेंक ग्रामसभा वयर येयला। मामलादारान फ्रॉड केलो आहा तशें पुलीस आतां सगळें करूंक मोवताय। रोड सायडीन कोण बिजनेस कोताय मडकेकार रोड सायडीन आहाय तेंक कित्याक हाडाय रे तुमी? थिंग कित्याक वगे आहाय रे पुलिसू? हप्तो घेवन वयताय, फ्रूट घेवन आहाय पडे तेंचे बरें फ्रूट घेवन वयताय फ्री। ग्रामसभा जे सांजुजे पंचायतान ग्रामसभा इन्वायट केल्लो। सो एवरी कोण पंचायत इन्वायट करता ते पंचायता वचून ग्रामसभा अटेंड करता। सो आयज तेजी ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आयकतालो। सो तेन्ना ती फाटीं एक केस तेंचे फायल केला सरपंचाचेर आनी कांय आमचे ऑलमोस्ट 29 जाणांची। सो तांचे मदीं डिस्कशन जातालें कित्याक ते 24 19 जनवरी ते जालें ते इन्सिडंट आनी तेच्या फाटल्यान 25 ते तो प्रोग्राम जाल्लो तो 25 बरे भाशेन जाल्लो। तो 25 इन्सिडंटाची केस मागीर पुलिसांनी क्रिमिनल केस फायल केला। सो तेजें डिस्कशन जातालें पूण कितें ह्या ऑलरेडी चार्जशीट जाल्लो FIR जाल्ली आहा। सो कोर्टान आमचें कांय डिस्कशन करपा जायना आमी लोकांक सांगलां जें कितें आहा आमी लोकां बारा पयलीं हाडलें आमकां शांती जाय ताका लागून जे इन्सिडंट जालें तेन्नाय हांव तेंचे बारारी हाडलो कांय रोखडें जायना जावपाक। सो मुखारी तेंचे बारा आहा म्हणून हांव सांगलां जाता ते भाशेन आमी तेंका एडवोकेट दिवपाचें तेंका हेल्प करता म्हणलां की ती केस जाता तितली बेगीन काबार करपाक। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।